म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज देवाचें उतर तुमी आयकलां. हांव जाणा की तुमी सगळीं जाणां हांगसर प्रयत्न केला आजीर जावंक. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता, आमचें मन हेणें तेणें भोंवता आनी ताका लागून मातशीं आमी हांगसर आसना आनी ही वतां परतून येतात. अशें जाता आमकां. आनी एक कितें तुमकां सांगूंक जाय, आनी हें तुमी सगळीं जाणां जाणात. कोण तरी न्हिदलेलो आसत, ताका वचून आमच्यान हात लावन उठोवंक जाता, होय की ना? तो मनीस कोणीय जावं उठटा. पूण जो कोण फटकिरो ताका हात लायलो जाल्यार तो न्हिदेंतलो उठोच ना. हें कशें जावंक जाता? कित्याक तो ढोंग कोत्ता, ताका उठूंक नाका. हे भाशेन आमचें जिवीत. देव आमकां सगळें सांगता, कळयता, पूण आमी हिचोर आहा. आमी कित्याक म्हणून ताच्या उतराक उठ्ठिनात आनी ताचें उतर कित्याक म्हणून पाळिना? कितें जालेलें आसा आमकां? आमी नेणारपणान जियेता म्हणून पयल्या वाचपान सांगलां. जाणो आनी नकळो कशी कोत्ता आमी. हे कित्याक लागून? भितरल्यान कितें तरी आमचे मदें सारकें ना. हें भितरलें आमचें जिवीत जेजूशी हाडूंक जाय. आमी वयल्यान सांगता, आमी फटी मारता, हें कोत्ता तें कोत्ता म्हणून, पूण हें कित्याक लागून कोत्ता तें भितर सगळें घडटा. असलें भितरलें जिवीत बदलून येवपाक आमचो प्रयत्न जावंक जाय. जेजून सगळें ताका आदीं सांगलेलें म्हणून ताणें कळयलां. तुमकां हांवें सगळें कळीत केल्लें न्हय? आरे तुमचे मदें कित्याक दुबाव आता? तुमकां हांवें सांगलेलें, देवाच्या पुताक, मनशाच्या पुताक ते सगळे भायर आयतले, ताका जिवेशी मारतले, पूण तिसरे दिसा तो पुनः जिवन जातलो. हें सांगलेलें कितले पाटी सांगलां तांकां. पूण आतां मेल्या उपरांत ते नोक आतां कितें करूंक जाय पळय तें, तो तांकां दिश्टी पडटा आनी तरी तांचे मदें दुबाव आसात. तांकां तो हात पांय दाखयता, हांवच म्हणटा, तरी पूण दुबाव आसा. हाका लागून हांवें तुमकां तें सांगलेलें, जो कोण न्हिदलेलो आसा ताका उठोवंक जाता, पूण जो कोण ढोंग कोत्ता ताका उठोवंक जायना. भितरल्यान आमी ढोंगी जाल्लीं आसा. भितरल्यान आमी जिवंत ना. आमी हिचोर आहा तें आमीच नको, ताका लागून आमी नेणारपणान जियेता. आतां आमी इस्कॉलान शिकता न्हय, भुरगीं आसतना सगळीं जाणां शिकोंक वतात. थोडीं भुरगीं रोखडीच शिकतात, बाकीचीं शिकनात. कितें जालें तांकां आतां? हरशीं तीं सगळीं जाणां हुशार. भितरल्यान कितें तरी जालेलें आसा. हें भितरलें जिवीत आमी थाऱ्यार हाडूंक जाय. ती जी कोण शिकतात ती आजीर आसात, ती पूर्णपणे थिजोर आसात. ही बाकीची भितरल्यान आनी हिंचोर आसात. ताका लागून कितें चलता तें तांकां समजना, अशें घडटा. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयची वाचपां आमकां हेंच सांगता की आमी जागृत रावंक जाय. तो आमचे सभे येता, तो आमकां आपलें उतर दिता, पूण आमी तें आयकोन समजून ताका प्रतिसाद दिवंक तोच आमकां करपा दिता. तर ते भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या कोटान आमी सारया. खूब सांगलेलें आसा, पूण थोडेंच हांव तुमकां कळीत करतां. आमी न्हिदेंत रावचीं न्ही, आमी जागृत जावया. कशीं जातलें जागृत आमी? आमची चिंतना, आमची भावना ती हिंचोर आसात ती आमी जाणो जावंक जाय भितरल्यान. आतां हांव ही पावलां, हांगसर आसा खरो, खरी, पूण आनीक हिंचोर पावल्या. तें जाणो जावंक जाय, भितरल्यान हाजीर जावंक जाय. तें कितें करूंक जाय? रोखडेंच जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. जेजू जेजू म्हणून तें ताका दिवंक जाय. ताका दिलें की ना, तो तें रोखडेंच पुसून काडटा. तो कित्याक आयला? हातूंतली आमकां सुटका दिवच्याक, पातकांतली. म्हणजे आमी एक पाटी अशें गेलीं की ना, मागीर तें आमकां जिवीत परतून हांगसर हाडिना. तें आमकां पयस आनी पयस कोत्ता. तर आमी खरी न्हय, आमी खोटी मनशां जाता. ताका लागून
देव आमकां परतून आमच्या खरेपणांत हाडटा. जेजू तें कोत्ता आनी हें पातक आमचें सोशिल्लें काडटा. तर भयणीनो आनी भावनो हें लक्ष धरात. भितर कितें चलता ताका हाजीर जावंक जाय आनी तें जेजूच्या ताब्यांत करूंक जाय. जेजूच्या ताब्यांत केलें तर रोखडोच आमकां तें आपल्या अमोलीक रक्तान पुसून काडटा आनी आमकां आपल्या जिवितान बोधता. हें सांगलां ताणें. ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक घडोवंक लागता. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे, ताका कोटून आमचें जिवीत सारूंक जाय. जशे भशेन हे आमचे कुडीचे सांदे आसा ते आमकां सगळें आयकोता, आमचें कोत्तात. आमकां जाय पळय तशें हात हालोवंक जाता. पूण कोणें केलां तें हातांनी केलां ना, हांवें केलां. ते भशेन जेजून आमचें सगळें करूंक जाय आनी कोत्तलोच. आनी एक मुद्दो, जेन्ना आमचेर कश्ट येतात तेन्ना आमी भिवंक फावना. आमी सगळीं जाणां भियेता. ताका लागून हांगेर तांगेर थिंचून वेता. अरे जेजून आमकां दाखयलां न्ही, आमी जेन्ना कितें कश्ट दूख सोंसता तेन्ना तोय सोंसता. कित्याक तो आमचे बरोबर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा. आमी ताचे कुडीचे सांदे जें ताचे जिवितान आयज आमी सोंसूंक जाय आनी हे परी ताच्या कश्टा दुखान भाग घेवंक जाय. त्या प्रमाणे आमी तें सगळें ताका ओपून दिवंक जाय. तें आमचें इल्लें सोंसूंक जायना. कित्याक पूण आमी बेश्टेच उपराट ती वयली मारता. तशी मारपाची गरज ना. भिवूं नाकात. सगळें जेजूच्या ताब्यांत करात आनी आमकां घोटाय मेळटली. आमी मातूर जातले, मॅच्युअर जातले आनी आमची फुडलीं पावलां मारूंक आमकां जातलें. तें आपशींच घडटा. एक आवय पळयात, प्रसूत जाली म्हणटच तिका सगळें सोंसचें भोगचें पडटा. तिच्यान तें काडूंक जायना. ती तातूंतल्यान वता आनी मागीर ती मॅच्युअर जाता. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेन्ना आमी तातूंतल्यान जेजू सगळें आमी पार काडटा तेन्ना आमची मॅच्युरिटी वाडटा. हें मनांत दवरात. तर हें आमचें सगळें ताका दिवंक जाय आनी बाकीचें तो आमकां दाखयतलो आपल्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान. तर भितरल्यान आमी हाजीर जावंक जाय ताका. भितरल्यान हाजीर जावच्याक सदांच तुमकां हांवें म्हणलां, रातची जेजू भाशेन 5 मिनट आमी 5 मिनट ताचे बरोबर सारया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमचे अणभव आसा तितले जेजू 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 म्हणून ताका दिवया. दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां सगळें ताचें बरेंपण भरून काडटा. तें परतून दिलें म्हणटच आमी शांत जाता. शांतीन मागीर न्हिदोंक गेली तो आमकां भितरल्यान थाऱ्यार हाडटा. 4-5-6 वरां ताचे बरोबर सारलीं, सकाळीं उठलीं ताका एकवटान रावया. आतां कितें जाता, सकाळीं आमी नवी रचना, न्हिदोंक गेलीं ती न्हय. आतां जेजू सगळें नवी रचना, ताका एकवटान रावया आनी हांगसर आमच्यान आमचें जिवीत परतून ताच्या एकवटान दिसभर सारूंक शकता. तर हे भाशेन करया. सगळीं जाणां हात जोडया. आतां मातशी प्रॅक्टीस घेवया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा ती सुद्दां तकले मेरेन कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आमी जेजून बरोवन येता. सगळें जेजू सगळें आसा. आमची चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, मनोभव जेजूच्या नांवान ते सगळें भायर काडया. भितरले भितर जेजू 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 हें म्हणटाना सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून हो सुस्कार भायर काडया. जेजूच्या नांवान ते भायर काडया आनी ताचो परिणाम तुमचेर रोखडोच जातलो. दुसऱ्या सुस्कारान ताचें जिवीत आमचें सगळें अदीक वाडटलें. आमचें आपलेपण आमी हे परी ताका भेटोवन ताचें जिवीत आमचें सगळें वाडलें म्हणटच आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागतलें. पूण आमचो मनोभव सायबण मायेचो जावं दी. हांव चाकर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी हे परी आमी कोण जावंक जाय जेजू सगळें तें खेरीतपण जेजू आमचें सगळें घडोवन हाडटलो. जेजू आर्गां तिनवास मोहिमा वाखणणी तुका. आमचें जिवीत आयच्या दिसा आमी तुज्या एकवटान ह्या मिसांतल्यान सादता. तुजें उतर आमी आयकलां, ताचेर न्याय केल्लो आसा आनी कशे भशेन तूं जियेलोय ते भशेन तूं आमचें सगळें जिवंक सोदताय आनी ताका लागून आमचो सहकार तुका जाय तो आमी आतां हे परी दिता.